2050 पयलीं झिरो कार्बन एमिशन टॅग मेळोवपा खातीर सरकार वावुरतले। ईव्ही खातीर प्राधान्य दितले। गोंयभर चडांत चड चार्जिंग स्टेशनां उभारतले म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयल्यात। डेस्क कॉप ब्युरो रिपोर्ट। गोंय राज्य आपल्या नैसर्गिक सौंदर्या खातीर पुराय जगात फामाद आसा आनी म्हणूनच तर ह्या गोंय राज्याचे सैम राखून दवरपा खातीर आमी येता त्या 2050च्या पयलीं झिरो कार्बन इमिशन हो टॅग दिवपा खातीर म्हजें सरकार नियोजनबद्ध काम करीत आसा। समेस्त लोकांनी आनी गोंयकारांनी सुद्दां ह्या चळवळीत वांटो घेवचो। तुमचोय वांटो खूब म्हत्वाचो आसा। तुमी सगळ्यांनी जर सहकार्य केलें जाल्यार आमी म्हणटा की कार्बन इमिशनचो टॅग 2050च्याच पयलीं गोंय सरकार मेळोवपाक शकतले। आव्हान करता की सगळ्यांनी हितून वांटेकारी जावचे। येरादारीचे विकसीत करता आसतना म्हज्या सरकारान पर्यावरणाची जतनाय घेतल्या आनी 51 अश्यो प्रगत इलेक्ट्रिकल बसीस सुरू केल्या। राज्यांत इलेक्ट्रिकल व्हेकलचो वापर करपाचें प्राधान्य दिवप, व्हडा प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन निर्माण करप, पर्यायी इंधन म्हणून ग्रीन एनर्जीचो अवलंब करप ह्या खातीर आवश्यक ती पावलां म्हज्या सरकारान मांडल्या आनी ताची दखल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी घेतल्या।